हॅलो, कोण उलयता? स्टीफन? होय 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 हांव ज्युडिशियल विकार सिंधुदुर्ग डायसिस लुईस डिसोजा उलयतां. कितें जालें तुका? अनायलमेंट जाय? हां, तुजी कोर्टाची ऑर्डर आसा कितें? कोर्टाची म्हणजे डिवोर्स जाल्ली आसा? ओके. कितें? पळय, अनायलमेंट म्हणजे कितें? डिफेक्टिव्ह मॅरेज. म्हणजे पहिले डिफेक्टिव्ह असले पहिल्या काजाराच्या अगोदर आणि मागीर तुम्ही डिफेक्टिव्ह मॅरेज असलेले परत तुम्ही अनायलमेंटसाठी तुमकां अनायलमेंट मेळटली. डिफेक्टिव्ह म्हणजे तुका कळाली कितें? डिफेक्टिव्ह म्हणजे काजाराच्या अगोदर तुवें कुठल्या चेडवाक प्रेग्नंट केले असले, फोर्सफूल मॅरेज जाले तर तुका अनायलमेंट मेळटली. तुजो घोव खुळो आसात, पहिल्यापासूनच खुळो आसात आणि फादरीन काजार लायले आणि फोर्सफूल मॅरेज असले फादरीन काजार लायले आणि हिने परत तुमच्याकडे येले तर त्यांना तेवढेच मिळतले अनायलमेंट, बाकी लोकांकी मेळचे ना. हां, हे म्हाका माहीत रे, म्हाका माहीत रे. तू हांव पण म्हाका सगळें कळटा. हां, चल, हांव न्यू हे आसा. मग तुका कितें जाय? अनायलमेंट जाय? चल, हांव एक काम सांगता तुका. तूं कितें कर माहिती? हां, कितें दुसऱ्या चेडवा वांगडा मूग केलं आणि काजार पण केलं तुवें? कोर्टान केलं? चल, तुझे अनायलमेंट करता हांव. ओके ओके, चल. कितें करायचें माहिती? जी पहिली बायल आसा ना तेका फक्त माझ्या कडेन येवंक दिवचें ना. तूं एप्लिकेशन दी अनायलमेंटची. तिका सांगायचें कितें माहिती? तूं येवं नाका. 3 वेळा हांव कितें तेका लेटर धाडटलो, ती येवची ना. म्हणजे तूं जे लिहिलें ते खरें आसतलें आणि तुजें अनायलमेंट जातलें. होय रे, म्हाका माहीत आहा. अनायलमेंट म्हणजे कितें? जे डिफेक्टिव्ह मॅरेजीस जे पॅरिश पीश करता तेंकाच अनायलमेंट मिळता. बाकी लोकांकी आतां 20 वर्सां जर घोव बायलेन रावलात आणि त्या बायलेक आनी घोवाक रावचें ना तर अनायलमेंट मिळत ना. वन सोल वन मायंड अँड दॅट इज द देवाचें स्पिरिच्युअल आसा. तुझे अनायलमेंट करता हांव जेवढे सांगता तेवढे थोडे डोनेशन दी. अरे, हांव खग्गड ज्युडिशियल विकार आसा. होय, तुमच्या फळायसाठी. कितें? दुसरे चेडू केले ते पण हे आसा वय? कॅथलीक आसा? बेगीन करतलो हांव. ओके, तू डोनेशन दी. चल, डोनेशन म्हणजे म्हाका दिवं नाका. गरीब लोकांक आनी कितें खंय असले तांकां दी. करता रे. अरे, आम्ही लोक सगळे पहिले हिंदूच असलेले. ते 16 सेंचुरी मध्ये हांव करता तुझ्या. हांव खग्गड ज्युडिशियल विकार आसा सिंधुदुर्ग डायसिसचो. कळलें? करता तुजें अनायलमेंट.